प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विस्वोर वोड 10 ते 17 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 10 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेन्ना शिसांनी लागीं सरून ताका विचारलें, वेपारींनी तांचे कडे कित्याक उलयताय? ताणें प्रतिपाल केलो, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट ओळखूनचे देणे तुमकां दिल्ले आसा ते हेरांक ना. आसा तांकां देव आनीकूय दितलो आनी तांचे माप बरोवन व्हरतले, पूण ना तांकां आसा ते पर्यंत तांचे कडले देव काडून घेतलो. हे पासत हांव तांचे कडेन वेपारींनी उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी आयकोनूय ती चीत दिनात, न्हय म्हूण समजूयनात. आदींच इजायासान अशें सांगलें, दोळ्यांनी तांकां दिसना जावच्याक, कानांनी तांकां सारकें आयकूंक मेळना जावचे खातीर, मनान तांकां समजना जावच्याक, आनी ती म्हजेशी परतून येवन हांवें तांकां बरी करिना जावचे खातीर, ह्या लोकांचे काळीज जड निबोर जाला, तांचे कान बेरे जाल्यात आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात. त्या पासत आयकून आयकून तुमकां कांय समजूचे ना, पळोवन पळोवन तुमकां कांय दिसचे ना. ते तांचे सोबे पाडून येता, पूण पळयतात देखून ते तुमचे दोळे आनी सारखे आयकतात देखून ते तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी नितीवंत मनशां आशिल्लीं, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ती आशिल्लीं, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता की जेजूचे शीस आपल्या राजा कडेन वा जेजू कडेन येतात आनी विचारतात, ताका म्हणटात, तूं लोकांक वेपारींनी कित्याक उलयताय? तूं लोकांक वेपारींनी कित्याक उलयताय? बाबडीनो, आयज समजा आमी एका रितीराक गेल्या ओ आमी इगर्जेक गेल्या आनी जो कोण उतर शिकयता तो वेपारींनी शिकयत जाल्यार आमकां खरेपणी त्या वेपारीची सजमणी मेळटली काय? ज्या भाशेन जेजू त्या वेळार लोकांक वेपारींनी शिकयतालो, तांकां त्या उतराची सजमणी मेळोंक नासली, तांकां कांय कळोन येनासलें आनी ती फकत आयकोन आतां घरा परत वेतालीं. आनी शीस जेजूचे जे आसले थंयसर ते जेजू विचारतात, तूं आतां वेपारींनी उलयताय लोकां कडेन? तांकां कांय सजमणी ना, ते बिश्टे आयकतात, बिश्टे दोळे उगट्यात तांचे, थोडे न्हिदलेले आहात आनी आयकतात. आनी जेन्ना सगळें थंय उलोवपाचें जालें तें जालें, ती आतां उठोन घरा वेतात आनी तांकां कांय सजमणी मेळना. आनी जेजू म्हणटा, वय तेंच जाता, जें इजायास प्रवादन बरयलेलें तेंच ह्या वेळार जाता, कित्याक तांची मनां जोड जाल्यान, तांची काळजां आतां हें उतर घेवपाक तयार नान. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू त्या वेळार कित्याक वेपारींनी उलयतालो? भाव भयणीनो, तो वेपारींनी अशा कारणां लागून उलयतालो, कित्याक त्या वेळार जेन्ना जेजू ही शिकोवन दितालो लोकांक, तो आजून खुर्सार वचोंक नासलो आनी लोकांची काळजां लोकांचो आत्मो आजून पासून जेजू सारको जावंक नासलो. पूण भाव भयणीनो, आतां जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं, जेजू ह्या संवसारान येवन गेलो, तो खुर्सार मेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो, तो स्वर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला आनी आतां आमी जेन्ना जेजूचेर बाबार दवरता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाला म्हणजे कितें? आमच्या काळजान, म्हणजे आमचे काळीज जी आमकां रोगत दिता तें न्हय, आमचे काळीज जावन आसा आमचो आत्मो आनी आमचें मन. आनी ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरुंडार मानता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, पूण आमचें मन जेजू सारकें जावंक ना. पूण आमकां जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरुंडार मानला, त्या दिसा देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता
आनी पवित्र आत्मो आमकां आदार करता आमच्या मनाची नडसुणणी करपाक. म्हणटच आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, आमचें मन उतरा बरोबर जालां, आतां आमचें आख्खें काळीज आतां देवाचें उतर आयकोंक पावता, त्या उतराची सजमणी घेवंक पावता. आतां आमच्यान खरेपणी जें उतर आमी आयकलां त्या उतराची सजमणी घेवन तें उतर आमच्यान पाळूंक जाता आनी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. आनी आतां आमी हें जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक आमच्यान जाता, तांकां ही जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. पूण त्या वेळार जेन्ना त्या पोन्न्या कोराराचो लोक जेजू तांकां शिकयतालो, कितें घडटालें, तांचें काळीज आजुनूय निबर आसलें. म्हणजे तांकां उतराची सजमणी मेळोंक नासली. तांकां उतराची इतलें तांकां सजमणी घेवन तो जेजू कितें म्हणटालो, जो लोक खरेपणी देवाचो मोग करता तांकां आजून सजमणी ना. हांव हा आतां ह्या वेळार हांव तांकां शिकयतलो, तांकां सजमणी दिलो. पण तांकां खोशी नासली. ते फकत आयकताले कितें जेवण फुकट मेळोलें, कोण गाडी फुकट मेळोली, कितें तांकां रावपाक फुकट मेळोलें, आनी थंयसर तांकां सगळें जें बरें मेळोलें फुकट, तांकां फुकट मेळोलें, बरें मुदास जालें तांचें, आनी ते आतां घरा वेताले. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी रितीराक वेता, आमी फकत मुदासांक वेता जाल्यार फकत आमकां फुकट जेवण, फुकट आमी खाण, फुकट रावपाक मेळता जाल्यार, आनी गाडी पासून मेळता जाल्यार थंयसर वचपाक, आनी आमी थंयसर वेता जाल्यार सगळें फुकट, आनी आमी फकत मुदासाक वेता. म्हणजे आमच्या मेनूक थोडो शांती मेळपाक मेळटा, की आमच्या कुडीक थोडो विसव मेळपाक, थोडी साव आमकां बरें मनोवपाक आमी वेता जाल्यार आमी चुकल्या. कित्याक आमी रितीराक आनी देवाचें उतर फकत ह्या कारणाक लागून वचना, आमी वेता ती उतराची सजमणी घेवन पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आनी आतां भाव भयणीनो, त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेन्ना आमकां त्या उतराची सजमणी मेळटा, आतां तें उतर आमच्या काळजान वेता, आमी तें उतर आमी पाळटा, आनी आतां आमचो संबंद देवाशी घट जाता. आमी आतां खरेपणी क्रिस्तांव भाशेन जियेता, खरेपणी भावार्थी भाशेन जियेता. ना तर भाव भयणीनो, कितले रितीराक वचों, कितले देवाचें उतर आयकों, आमकां केन्नाच सजमणी मेळची ना. कित्याक ज्या भाशेन तो लोक पोन्न्या कोरारान वेतालो आनी तेन्ना पवित्र आत्मो नासलो म्हणून जेजू पवित्र आत्म्याचें काम करतालो. पूण तांकां ती खोशी आसूंक जाय आसली. ती खोशी कसली, त्या उतराची सजमणी घेवपाक. आनी जेजू म्हणटालो, हांव तुमकां सजमणी दितां, कित्याक म्हजें काम तें. आनी जो कोण तें प्रवासान जाल्या उपरांत रावतालो, जेजू तांकां सजमणी दितालो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरला आनी आमकां आमचे भितर पवित्र आत्मो येयला, पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो गुरुजी, तो आमकां शिकयता, तो आमच्या मनाची नडसुणी करपाक आमकां आदार करता. जेन्ना आमकां परिस्थिती वायट येता, तो आमच्या मनान तें उतरां हाडटा, आनी आतां आमच्यान तें उतर पाळूंक जाता आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी आतां जेन्ना भावार्थी म्हणटा, आमी ह्या उतरान रिगून रावया. आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी हें जिवीत जियेता, हें खरेपणी भावार्थी जिवीत जियेता, आतां आमच्यान दुसऱ्यांक पासून जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता, आमच्या देवाच्या उतरा परगडणी वरवीं. आनी तेन्ना तांकांय पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्मो तांकां शिकयता. आनी आतां जेजूचें राज वाडत वेता. हेंच काम करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.